सो धन्यवाद पुरा जनाक आज पार्टिसिपेट केलेलं खातीर. आज आमी कर्नाल विशयी सेकंड सेशनार मुखारसून करूया. पुरा जनाले तुमकां स्वागत आसा. किंचित रूपार सेवा करता आसा तुम्ही भाग्य दिता आसा ती ताजे खातीर कृतज्ञ आसा ती. व्रजगोपी माताजी आणि विश्वंभर प्रभूने स्टार्ट केलेलं प्लॅटफॉर्म तांगेले इनिशिएटिव्हान आमकां ताजे निमित्त पुरा जनाक संडे इवनिंग खंयचे एक देवाळ टॉपिकार वचून मेळलो एक हाफ एन आवर 45 मिनिट्स स्पेंड करचे मेळटा. सो कर्नाल विशयी आमी सेकंड सेशनांतू आमी मुखार सून वचया. सांत प्रार्थना करून मुखार सुया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरानापरः. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आम्ही कर्नाल विषयी डिस्कशन करता आसती. एक प्रकार कॉन्ट्रोवर्शियल कॅरेक्टर म्हूण येते की मस्त जनाले तागेलो कसन जाला कसन जायनी चांगूय आशिल्लो जाल्यार दुर्योधनाल सायड आशिल्लो तागेलो तूं समजलना की समजायनी मस्त सकट प्रश्न आमगेल्या मनांत आसता. सो आमी विशेष जावन आशिल्ली पुरा घटना महाभारतांत खंय कर्णाल उल्लेख येता ताची विशयी आमी डिस्कस करता आसती. लास्ट टाइम डिस्कस केलेले एक 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करून आमी मुखार सुया. कर्ण सूर्यपुत्र जावन कुंतीक तिगे अविवाहित अवस्थारीत जाल्लो कसले की कुंतीन केन्ना अशी जिसान आसतानाच तिका तें वर मेळेल प्रकार तिणें तें मागून घेतिल्लें. सो सो त्या लेखारी तागेलो जन्म जाल्लो म्हूण महाभारता सांगिल्लें आसा. मागीर आमी लास्ट टाइम ह्या वेळी डिस्कस केलेलें की कशी कर्णाले फुडल्या जन्मांत तो सहस्त्र कवच म्हणून एक राक्षस आशिल्लो आनी तागेले न्ही नरनारायण ऋषीले लढाई जालेली. ताका सहस्त्र कवच आशिल्लें जाल्यार नरनारायण ऋषीन 999 कवच तागेले काडटाना एक कवच पडटाना तो सूर्याल शरणा येता तपास कसले की तागेले दोकूनच तें वर प्राप्त जालें ताका. सो ते शरणा येवन सूर्य ताका रक्षण करता आनी मुखावेल जन्मांत आमी पळयत की तो कर्ण जावन जन्मा येता आनी त्याच नरनारायण ऋषी एक प्रकार आमी पळयता की कृष्ण न्ही अर्जुन जावन येता ती. मागीर आमी ह्या एक पॉयंटार ಸ್ವಲ್ಪ वेळ डिस्कशन केलेलें की कुंतील ते कसन एक परिस्थिती आशिल्ली खंयच्यान तूं तिका तें चार्डाक सोडका पडलें त्या टायमार तें समाज तिगेली ती परिस्थिती सानप्रायेची आशिल्ली ती अविवाहित आशिल्लें. सो प्रॅक्टिकली तिगेले खातीर इम्पॉसिबल आशिल्लें ते चार्डा जाल्यार तिगेले रितेर तिणें पुरा प्रकार देवी देवताक प्रार्थना करून ते चाल्डालें रक्षणा खातीर ती प्रार्थना करून ती मुखार सरली म्हूण तें आमी पळयलें. आनी मुखार आमी पळयलें कशी कर्णाक ते एक सूत परिवार पण ते रथ चलयताले अधिरथ आनी तागेली बायल राधा तांणी ताका ताका तांणी चंद्रकून पळयता ती होड जाता ती आनी मागीर होड जाता जाता तो ताका कर्णाक ताका तें सुताल तें भाग तें कार्यान ताका तें ताका एक म्हणटात पळय ताका सम दिसनाशिल्लें ताका योद्धा जावंक आशिल्लें. त्या प्रकार तो मुखार द्रोणाचार्याले वता ताका मेळना चान्स. मागीर तो ब्राह्मण म्हूण फट्टी सांगून परशुरामाले ट्रेनिंग घेता.
मात पुरा नमुने विद्येता प्राप्त करता जाल्यार लास्टार केन्ना परशुरामा कळटा की ताणें फट्टी मारलेलें तेन्ना ताका श्राप मेळटा की तूं केन्ना एकदम अगत्य आसतलें तेन्ना तूं उडगास येयच हें पुरा दिव्य शस्त्राचे मंत्र म्हणून तशींची मुखार आमी हें पळयलेलें की एक प्रकार चुकून तो एक गायक मारता प्रॅक्टीस करतना आनी ते कोणाल ते ब्राह्मणाल गाय आशिल्ली तो वयता ताका श्राप दिता आनी मुखारी की तुगेलो रथ सिरकून पडटलो केन्ना तुका जावका एक म्हूण सो त्या प्रकार आमी त्या पॉयंट केलेलें की त्या सेशनांत आमी लास्ट एक डिस्कस केलेलें की आमकां आणि मंत्र मारून आमकां श्राप करनी अशें पुरो जाल्यार आमगे पुराजनल जिवनांत एक प्रकार कश्टाची परिस्थिती एक एक पंत उद्भव जाता ते एक श्रापा लेक्कारीची म्हूण जाल्यार आमी कशी ते आमी अर्जुनाल एग्जाम्पल पळयलेलें की कशी ताणें ताका श्राप जाल्लेलें उर्वशीन जाल्यार ताणें ते कशी ते डान्स टिचर जावन ते श्रापाचे चांकून उपयोग केलेलो म्हूण तशीच आमगे पुरा जिवनांत तूं कसं एक कश्टाची परिस्थिती येता खंडिताची श्रापित परिस्थिती मणकेची दुडवा निमित्त अशें पुरो हेल्था निमित्त अशें पुरो जाल्यार आमी तांतूय कशी ते चांग रुपारी ते परिस्थितीन तूं आमी कनेक्ट करून देवाल विशीं भक्तींत भाग घेवन मुखार सून वचचे तर त्या दृश्टिकोणार पळयल्यार तांची एक आर्ट ऑफ लायफ म्हणटा ती त्या लेकार आमी डिस्कशन केलें आज आमी आजचो सेशन मुखार सोरया की आत्ता ह्या परिस्थिती येता की आतां कर्णाक तागेल्या विद्य आशिल्लें युद्ध कला आशिल्लें आतां ताका तें सगळें एक म्हणटात पळय सोसायटीक दाखोवंक आशिल्लें की तागेलें युद्ध कला आसा म्हूण आणि त्या टायमारीची द्रोणाचार्य अंडर आशिल्ली पुरा पांडव जनाल दुर्योधनाल पुरा जनाल ट्रेनिंग सूर जावन द्रोणाचार्यान एक व्हड एक कार्यक्रमाचें आयोजन केलेलें ते म्हणटा पळय दाखोवच्या खातीर ते युद्ध कला ते ते कशी खंयचे व्हड व्हड युनिवर्सिटीन तूं ग्रॅज्युएशन जे आसता ते ग्रॅज्युएशन सेरेमनी आसता केन्ना पुरा जण कोणाक डिग्री दिता ती तांणी मुखार सून येतात सर्टिफिकेट घेता ती आनी कसायपणी उलयता ती हें त्या प्रकाराची द्रोणाचार्य युनिवर्सिटीचे ग्रॅज्युएशन सेरेमनी आशिल्लें आणि आनी युवराज आशिल्ली न्हू पुरा सगळ्यांची हस्तिनापुराची युवराज अर्जुन युधिष्ठीर दुर्योधनू तागे पुरा भावंड तांणी पुरा ते व्हड स्टेडियमा म्हणके तांचो आयोजन जाल्लें पुरा जन आयकता आशिल्लीं ती पुरा जन एकले एकली कोण नकुल सहदेव दुर्यो पुरा जन तांगेली तांगेली युद्ध कला दाखयता आसता ती आणि त्या युद्ध कलाचे एक्झिबिशनान तूं पुरो पशी तें एक म्हणटा पळय हाय पॉयंट अशें आशिल्लें की अर्जुन दाखयता म्हणून कसलें की द्रोणाचार्य पुरा पशी एकम्प्लिश्ड म्हणटा पळय पुरा पशी निपूण पुरा विशयान तूं तो अर्जुन आशिल्लो आणि तागेल तें स्किल दाखयल सिताक म्हणटात पळय सगळें ते स्टेडियमांत ते बशिल्ले आयोजनांत पुरा जन एक प्रकार अर्जुनाल जय जयकार घालता ती हें घालता ती तेन्ना दुर्योधना अशी जाळ येता खंय कसं ना पळय म्हणून म्हळ्यार विंगड कोणाकची इतली जय जयकार आनी होगळसी न्ही जनान जाल्यार अर्जुनान दाखयता आनी ताणें करूनय असल पुरा वस्तू दाखोवचे आसा खंयच्यान जन एक चकीत जावन कसन एक प्रकाराचे टॅलंट म्हूण पळयता ती धृतराष्ट्राक मस्त दुःख जाता की म्हगेल चेडूवान करतना कोणीय अशी म्हणजे त्या प्रकार एक प्रकार साम्राज्याचे हेड धृतराष्ट्र आशिल्लो तो मुख्य स्थानार तो बैसून आशिल्लो कशी रिपब्लीक डे तांणी प्रेसिडेंटाक ते पॅरेडा वाडार समय मुख्य स्थानार बसयता ती बाकी पुराजन तोगू बसता ती तशींची धृतराष्ट्र मुख्य स्थानार बैसून ह्या पुरा आयोजनाचे आयकता आशिल्लो तेन्ना तो आयकतना विंगड कोणाक अशी मेळना जाल्यार हें अर्जुनाक म्हणजे तागेल मनांतूय म्हणटात पळय होच आतां चॅम्पियन म्हणून सो तें एक प्रकार त्या आयोजनाचे एंड जावचे येताना तेन्ना एक त्या स्टेडियमाचे म्हणटात पळय खंय तुका एंट्री जाता थंय एक विशेष रुपार एक योद्धा येता म्हणून सांगिल्लें आसा एकदम म्हणटात पळय विराट जावन आशिल्लो भुज्ज जावन पळयतना कळटा तागेली पर्सनॅलिटी पळयतना कळटा की तां चमकताना एक प्रकार म्हणटात पळय भूमी हल्ल्या म्हणके म्हणजे त्या प्रकाराची तागेली एक पर्सनॅलिटी आशिल्ली म्हणून आणि त्या युद्ध ते एंड जावचें येता आशिल्लें जाल्यार हागेले एंट्री पळयल सुद्दां पुराजन पळयतात की कोण अबा म्हणून म्हळ्यार आनी तो थंय येवन राबताना पुरा जन स्टेडियमान पळयतात की म्हळ्यार तागेलें कोणी इंट्रोडक्शन करनी अनाउन्समेंट करनी हो कोण येयला म्हणून तेन्ना फस्ट पंता पळयतानाची ताका पळयल सिताकाची कुंतीक एक प्रकार मनान तूं म्हणटात पळय प्रीत येता म्हणटात पळय म्हळ्यार हावस न्हू
कोण म्हूण गोत नासल्यार ते एक स्वाभाविक रुपार ते एक म्हणटात पळय प्राकृतिक ते एक अटॅचमेंट आशिल्लें ते कुंतीक एक प्रकार म्हणटात पळय भारी एक प्रकार खुशी जातके पळयल सुद्दां आणि पुराचें पळयतात की कसून ते म्हळ्यार ते तागेले पुरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशिल्ले पळय न्हू ते कर्णकुंडल पुरा एकदम म्हणटात पळय एकदम प्रकाशीत जावन आशिल्ले प्रभाव जावचे कोणाल्या वयर आनी तागेले ते कवच आनी ते कवच पळयल्यार कळटा पुराजन योद्धा कवच घालता ती जाल्यार कर्नाल कवच म्हळ्यार ते विंगड सी म्हूण पुराजनाक कळटा एक प्रकार ते विशेष म्हळ्यार तूं एक प्रकाराची ते शायनिंग प्रकाशीत म्हणटात पळय हे विंगड म्हूण कळटा आनी तागेले कवच पळयल्यार कळटा की बाकी पुराजनान तांगेले आंगा वयर कवच घाल्यार म्हणटा दिसतना मात कर्णाक पळयल्यार अशी क्लियरली दिसता की ते कवच तागेले म्हणटात पळय देहा भितरी आसची तागेले अटॅच्ड आसची सो त्या प्रकारान पुराजनाक आश्चर्य जावन पळयतात की कोण बाबा कसं हे तागेले विशेष कुंडल कर्णकुंडल कसं हे तागेले विशेष कवच आनी हे कवच कर्णकुंडल सम पळयल सुद्दां पूण ती कळटा की हो तिगेल पुत्रूची म्हूण आनी एक प्रकार भारी खुशी जातके कुंतीक की म्हळ्यार त्या टायम नंतर ती पळयनी न्हय चार्डाक हो म्हळ्यार आनी तिगेले मनांत केन्नाय एक आसता कसन जालें नासचें पूण तागेलो तूं कोण पळयला की कशी आस की तो म्हूण जाल्यार आतां पळयल सुद्दां ती कळटा की एक प्रकाराचे एक व्हड योद्धा जाल्ला तो म्हूण तागेले ते पर्सनॅलिटी पळयल सुद्दां ताका कळटा म्हूण कुंतीक ते कळ्ळें म्हूण तें सांगिल्लें आसा तशींची कर्ण मागीर द्रोणाचार्याले कुडले वतके म्हळ्यार फुडें द्रोणाचार्य मेळ्ळा तो आनी द्रोणाचार्य म्हणटा की हांव अर्जुनाक इन बेटर अर्जुनाक इन लायक करून हांव दाखयता म्हगेली युद्ध कला तुगेलें परमिशन जावका म्हूण आनी ते पब्लिकली अशी आसतना एकल्यान येवन द्रोणाक कोण म्हूण पक्कने ताका कळ्ळी तेन्ना आनी एक क्षत्रिय म्हूण आसल्यार तांकां ते चान्स दिवका मेळिल्ले वय ताका द्रोणाचार्य जायत म्हणटा आनी कर्णय तागेली युद्ध कला दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी एक प्रकार त्या अर्जुनान कसन कसन कोण दाखयलें आसा पळय त्यांची कर्णूय कोण दाखयता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी हें पुरा पळयतना दुर्योधनाक अशी खुशी जाता म्हळ्यार हें टॅलंट पळोवन आनी ताका म्हळ्यार तेन्ना तागेले दुर्योधनाक प्लॅनिंग सुरू जाता की कर्णाक मेगेल सायडाक घेतल्यार हो अर्जुनाक खातीर मॅच करतलो म्हूण म्हळ्यार दुर्योधना सायडान तो दुर्योधन आनी पांडवांत अर्जुना म्हणजे कोणूय योद्धा नाशिल्लीं ती आनी खंयचे एक विशेष रुपार कसकनाय मुखार जाल्यार अर्जुना फायट करतले कोणूय ना म्हूण ताका गोत आशिल्लें सो त्या प्रकार दुर्योधनाक भारी खूश जातके आनी दुर्योधनाक म्हणटात पळय आत्तां मेगेलें विनिंग कार्ड म्हणटात पळय आत्तां म्हाका कळ्ळें मुखार कसले पांडव आवट जाल्यार एकलो मेगेल ओटस हाका हांव मेगेल सायडाक घेवं काची म्हूण सो दुर्योधनाल ते म्हणटात पळय स्किमींग तागेले पुरो स्कीम करचें मातशें देखून प्लॅनिंग करचें तें सूर जाल्लेंचें हांगा देखून सूर जालें तागेलें आनी एक प्रकार म्हणटात पळय तागेले अशी मनांत तेत्तानाची असल घटन जाता की ते फुल्ल एडवांटेज दुर्योधन घेता आनी कर्ण आतां थंय निमगीत खंय ते युद्ध कलांत तूं आतां जालना म्हाका न्ही अर्जुना मुखार मुखार राबून आमगेल्यान तूं डायरेक्ट एक प्रकाराचें फायटर्स तुका म्हूण कोण बेटर म्हूण दाखोवचे खातीर तेन्ना अर्जुनूय क्षत्रियाची तो सांगता वय खंडित जावका म्हूण आनी तो वय कुडले तागेले धनुश्य बाण घेता म्हूण सांगिल्लें आसा त्या प्रकारान आनी अर्जुनाक हें दिसता की हो एकदम अहंकार रुपारी कसां की सांगता आसा हांव मागीर तागेले अहंकार मोडटा म्हूण अर्जुनाक हें दिसता की आनी तांणी दोग जण रेडी जाता ती म्हूण हें पुरा एक्चुली इव्हेंटान तें पार्ट न्हय आशिल्लें अनप्लॅन्ड जालें हें पुरो ओरिजिनल इव्हेंटाचे ऑर्गनायझर्सान हें पुरो हाका टायम दिनी आशिल्लें जाल्यार हें पुरो अनप्लॅन्ड वेर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां त्या प्रकारान जाता मात एक विशेश आसता की केन्नाय दोग जाणां क्षत्रियान डायरेक्ट फायट आसतना तांगेले तें कोण कोण तांणी म्हूण ताचें म्हणटात पळय जेन्ना गोत्तो सुका तेन्ना कृपाचार्य निमगीत खंय कर्णाक की तूं कोणाल खंयची परिवारा देखून आसा म्हळ्यार ते फायट जावचे पयलीं फुडें ते पुरो ते गोत्तो सुका म्हण अशी फायट सूर करनात तांणी ते एग्जिबिशन जाल्यार तेन्ना कर्णाक मात ते शितूक पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तो कसले उत्तर दिना जाल्यार थंय आशिल्ल्या पुराजनाक कळटा की तो खंयचे राज परिवाराचे व्हड क्षत्रीय घराणाच न्हय म्हूण आनी तो न्हुतो बसता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना म्हणटात पळय दुर्योधनाक ताका कसन तें जावंक आशिल्लें ऑपॉर्च्युनिटी मेळटाची म्हूण फुडले मुखार येतके सीदा तेन्ना आनी सांगता खंय पुराजनाल येता पळय खंयचे परिवारा देखून असो कसन हागेल तागेली पर्सनॅलिटी तागेली कला पळयल्यार कळना मागीर तो कोण म्हणून तागेले कसन स्कील सेट आसा आनी तो
क्षत्रिय जायनातल्यार येडना. क्षत्रिय म्हण केंस वय नव्हतो कसं जावं. आणि तांट्यात एक डायलॉग सांगचे असं, एक एक वाघा पील विंगडकनचे प्राणी पोट्टा दुखून जन्म येना, वाघाल जन्म फील म्हळ्यार वाघाल दुखून जन्म येता. आणि हो क्षत्रिय म्हळ्यार खंडित हा व्हड क्षत्रियालो पुत्र हो परिवाराचे सुख. तशी प्रकार तो सांगता म्हूण असल पुरा उतर तो दुर्योधन तेन्ना उलयता म्हूण सपोर्ट करून. आणि तो क्षत्रिय नाही असो, तागेले क्षत्रिय राजघराणा नातल्यारी असो, पुरा जनाल येद्रा तो थंयचे म्हणटात पळय थंय आशिल्ले ते कोण कोण ते पंडित प्रिस्ट आशिल्लीं तांगेले ते कोर न्हू, ते तीर्थ हाडो न्हू, ते कुडले राज्याभिषेक करून सोडतके दुर्योधन तागेले. आणि सांगतके म्हळ्यार ते हस्तिनापुरात साम्राज्यान तुझे अंगदेश म्हूण आशिल्लें. आणि तर कर्ण सांगता की तू अंगदेशाचे राय म्हूण, ताका मुखारसून ताका अंगराज कर्ण म्हणटा ती अंगदेशा राय म्हूण. आणि ह्या पुरा इतले वेगळे जाता की कर्णाक म्हणटात पळय इतले एक म्हणटात पळय असल ताका एक म्हणटात पळय सत्कारू, असल त्या एक प्रकार प्रीती, असल एक प्रकार तागेले कन्सर्न ताण जिवनांत कोणीय एक व्हड मनशा देखून पळय आशिल्लें. आणि ताका दिसता काय त्या मनारी की हाणें म्हाका कसन एक सत्कार दिलेलो आसा, 10 जनाले येद्रा कसन एक मर्याद मेगेल दवरलेलो आसा हाजे निमित्त. बळबळीन रडता काय कर्ण थंय. आणि सांगता काय की हा तू मेगेल खातीर कशें केल्लें आसा, हांव ते कशें तुका आपास दिवं येता म्हूण. आणि दोग जण पटोवन धरता ती म्हूण सांगिल्लें आसके. आणि दुर्योधन तेन्ना इतलो तूं डिप्लोमॅटीक आसना तागेले कसन नासलें तो सांगता काय म्हाका तुगेल्यान तू कसनय अपेक्षा ना, म्हाका तुगेले खाली मित्रता जावका म्हूण. तेन्ना कर्ण आनीकय म्हणटात पळय ऑलरेडी तो चूर चूर जावन गेलेलो तागेले मनांत तू की कसन मर्याद ताका दिल्या म्हणून. आणि केन्ना दुर्योधन अशी सांगता की म्हाका तुगेल्या कांय अपेक्षा ना, तुगेली मित्रता मात जावका. तेन्ना कर्णा दिसता कसन एक चांग मनुष्य हो म्हणून. एक तर म्हणटात पळय कांय नातील कसनय ना कांय कोरका म्हूण अशें जाल्यारय मुखारसून एक मागीर मर्याद दवरली ताणें. आणि आतां सांगता की इतलें पुरा दिवन जातरी ताका कसनय नाका काय, खाली मित्रता जावका काय. ताका अशी एक प्रकाराचे भारी एक कर्णाक तें एक मनांत तें दुर्योधना खातीर एक प्रीत येता म्हूण सांगिल्लें आसा. कसलें की ते स्टेडियमांत तेत्ताना कोण म्हूण गोतना तो जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ एक समयान तुची एक म्हणटात पळय तेंची क्षेत्रारी तो अंगराज कर्णूय जाल्लो. आणि आतां कोणाल मित्रता जाल्लें कसलें की धृतराष्ट्राचो पुत्र आशिल्लो दुर्योधनू म्हणटात पळय एक अर्दे एक घंटे भितर कशें एक भाग्य चेंज जाल्लें कर्णालें म्हूण पळयत म्हणटात. आतां कोणाक तो कोण म्हूण गोतनाशिल्लो, आतां अंगराजूय जाल्लो. आणि युवराज सगळे हस्तिनापुराचो युवराज दुर्योधन तागेलो मित्रय जाल्लो तो. हस्तिनापूर साम्राज्याचो युवराजालो मित्र जाल्लो. म्हळ्यार कसन एक प्रकार तागेली एक परिस्थिती जाल्ली म्हूण सांगयता. आणि तो ओव्हरवेल्म्ड म्हणटात पळय ताका त्या क्षणान तूं खुशयेन कसन कोरता म्हूण कळना कर्णाक. आणि सांगता खंय तो तुगेले खातीर म्हगेली मित्रता सगळें म्हणटात पळय फॉर एवर शाश्वत जावन हांव तुगेलो मित्र हांव तुगेलो. आणि तूं कसन जावका तुगेलें हांव तुका हेल्प करता तूं म्हणून तो तागेले लेकार एक पण प्रॉमीस दिता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि त्यांची मुखारसून पळयत त्या कर्णाल खातीर त्यांची एक म्हणटात पळय तागेले वायट जावचें कारण, तागेले ते दुख्खाची परिस्थिती येवचें कारण हेंच एक दुर्योधना मित्रता त्यांची मुखारसून आमी पळयत त्यांची तागेले पुरा एक पतना खातीर कारण जाता म्हूण. तेन्ना कर्णू ताका अंगराज जाल्लो. आणि हें पुरा जाताना तेन्ना कुडले एक मंतार मनुश्य एक म्हणटात पळय बड्डी घेवन ते तांगेल मुखार येता म्हूण सांगिल्लें आसके. हो कोण बाबा म्हळ्यार स्टेडियमा देखून कॉमन जेन्ना देखून धांवन म्हणटात पळय जालें तितलें म्हळ्यार मंतार आशिल्लो धांवचें जायना जाल्यार वेगी वेगी चमकून मुखारसून येतके आनी कर्णा लागीं येतके. आणि कर्णाक ताका सिंहासनार बसून अंगराज केलेलो तो कुडले सिंहासनार देखून देव न्हू ते मंतार कोण आशिल्लो मनुश्य आशिल्लो पळय तागेले पांय धरता म्हूण सांगिल्लें आसा. आणि पुरा जेन्ना दिसता की हो एकदम साधारण कोण की एक म्हणटात पळय मनुश्य दिसता, हागेले पांय कसले धरला बा हाणें म्हूण. तेन्ना कर्ण दुर्योधना सांगता की हो म्हगेलो बापूसू अधिरथ म्हूण. आणि अधिरथ एक्चुली हें पुरा इतले वेळ देखून पुरा जाता आशिल्लें तेन्ना तो ते स्टेडियमा सिटार बसून पळयता आशिल्लो म्हूण तो मुखारसून येयना तेन्ना. जाल्यार आत्तां तागेले एक म्हणल्यार एक व्हड विशय न्हू तागेले पुत्तान
असल एक प्रकार आता सगळे सत्कार जाला म्हणून राय जाल्लो दुर्योधनान असल उतर आणि ताण ताका कसं डिस्प्ले केलेले म्हळ्यार एक अर्जुना म्हणके तो त्या लेवलार तो आसा ताका ताका ते म्हणटात पळय मन धरू जायनी तागेलें तो कशी पुणी कोण मुखार येता आणि ताका पटोवन धरून तागेले पुताक आशीर्वाद दिवका म्हणून तागेले ते खुशीची दाखोवच्याक ताका तागेले आशीर्वाद दिवचे खातीर मुखारसून येता म्हणून सांगिल्लें आसा मात एक विषय अशी जाता तूं की तेन्ना पुरा जन पळयता आसत हें पुरो तेन्ना ताका कोण म्हूण गोत नाशिल्ली न्हू पुरा जनाक तेन्ना मस्त जेन्ना ते स्टेडियमा बैसून आशिल्लीं हांसू सूर करता ती म्हूण सांगिल्लें की हो सूतपुत्र बाय सूतपुत्र हो म्हूण अशें म्हळ्यार ते आयक पडटा न्हू म्हळ्यार एक अपमानीत जावं तसले एक जन ಸ್ವಲ್ಪ हांसून कॉमेंट आनी करू सांगता ती म्हूण म्हळ्यार इतले सकट जन आसता आनी कोण कसं म्हणटा म्हूण ते कंट्रोल करूं जायना तेन्ना तशी एक प्रकार परिस्थिती येता तेन्नाय दुर्योधन अशी मुखारसून गट्टी गट्टी सांगता काही कोण हसतात पळय तांकां की तो क्षत्रियाची असो कोणाला सूतपुत्र असो कसो नाही असो मात आमी पळयात आनी ताका युद्ध कला दाखयलेलें आसा तो क्षत्रिय आसा म्हणून अशी पुरा डिस्कशन जाता आसतना सूर्यास्त जाता आणि त्या अर्जुन आल्यानी त्या कसं की कर्णान तू कोण श्रेष्ठ असं म्हणून ते डिसिजन जावचें आशिल्लें त्या पुरा जायना कसं की सूर्यास्त जाल्सिता त्या दिवसाची इव्हेंट कंप्लीट जाता आनी कसं तांतू कसं एक कंक्लुजन येना म्हूण पळयत जाल्यार हें एक परिस्थितींत आमी पळयता की एक म्हत्वाचे विशय हातूंत जाल्लो म्हळ्यार की कर्णाक दिसता की दुर्योधनान तागेले वयर एक भारी व्हड उपकार केलेलो आसा म्हणून आनी एक प्रकार वय तागेले वयर उपकार केलो वय इसलें की दुर्योधनाक अशी पुराय येवन मुखार सून येवन ह्या पुराचो उलोवका म्हूण नाशिल्लें जाल्यार हें आमकां गोत आसा की दुर्योधनालें मोटिवेशन आसा पळय म्हळ्यार तागेलें तें कसन कारण आशिल्लें तें एक प्रकार अशी कसन एक निष्कामपणाय कसन एक निर्मल प्रीती न्ही तें कर्णाल खातीर ताका ताणें इमोशनली मॅन्युप्युलेट केलां म्हणटात पळय ते परिस्थितीचे एक प्रकार एडवांटेज घेवन अशी ताण ताका कोरून सोडलें की ताका म्हणटात परमनंटली तागेले एक मनुश्य कोरून सोड ताका म्हळ्यार अशी एक प्रकार ताका त्या एक परिस्थितींत घालन सोडलें दुर्योधनान इमोशनल मॅन्युप्युलेशन करून की कर्णाक अशी दिसलें की सगळें जीवन म्हाका हाका दिवका म्हूण दुर्योधनालें तागेलें मनान तूं तें कारण चांग न्ही आशिल्लें अल्टिरियर मोटिव्स म्हणटात पळय कर्णाक तें गोत नाशिल्लें की तागेले मनांत कसं नासता म्हूण दुर्योधनालें जाल्यार एक कृतज्ञ जावन ताणें ते एक परिस्थितींत तूं तो दुर्योधना खातीर भारी एक ताका हें जाता म्हूण सगळें मात आमी पळयत की महाभारत मुखार सुनांग दुखून वता आसतना कर्णाचें चरित्र एक प्रकार म्हणटात पळय तागेलें पतन जाता वता एक तागेलें ते एक अहंकाराचें कसन एक पण कसन तें एक वायट विशय ताणें उलोवचें तें पुरा पळयत आमी की कशी एक दुर्योधना संघांत आशिल्ले निमित्त तागेले चांग गूण आसुवय जाल्यार ते संघा दोशा निमित्त कर्णाल पतन कशी जाता म्हूण कर्णान निजावन हांतू पळयत महाभारतात कशी प्रोग्रेस जाता सुरय तो अशी जाता की एक तर ताका दुर्योधनाल ताका चरित्र समय एक प्रकार गोत नाशिल्लें जाल्यार सुरय आसतना दुर्योधन कसं पूण रॉंग डिसिजन घेता तेन्ना तो न्हुतो आसता म्हूण पळयत कर्ण मात तांगेले संघाचे प्रभाव अशें आसता की सुरय खाली न्हुतो बैसून आयकता जाल्यार ही मुखार सून कर्णाल चरित्र अशी जाता म्हूण दाखयना की तोच दुर्योधना सजेशन दिता की अशी करूं येता तशी करूं येता म्हणून म्हळ्यार ही दुर्योधनाल मनांत वय कसं येना तसल पुरा विशय कर्णू सांगता ताका सो आमी पळयता कशी एक प्रकार कर्णू एक तागेले मनांत तशें कसं वायट नाशिल्लें वायट आयकुचें सूर करता आनी तो तोच जावन पापी जावन अशें म्हणटा पळय पापग्रस्त वस्तू तसल पुरो अवस्थान तो भागय घेयना तो इनिशिएट करून तातूंत मुखार सून वता म्हूण ते आमी महाभारत पळयत सो एक प्रकार पळयत की दुर्योधनाल संघान कर्णाल चरित्राचें पतन जाता म्हूण पळयत सो आनीक एक विशय अशें म्हळ्यार की कर्णालें एकदम पावरफूल असो वय तो जाल्यार ही मस्त समय पळयल्यार पळय तागेले ते कशी तागेले एक रेप्युटेशन आसा पळय की एकदम पावरफूल आसा त्या प्रकारान ताका रियालिटीन तें कन्वर्ट करचें जायना जाल्यार की ते द्रोणाचार्याल हें जातरी ताणें त्या पुराजना मागून घेवचें आसता तागेल्या शिश्यांक की द्रुपदा बंदी करून घेवन येवका म्हूण तेन्ना ते हो दुर्योधन कसं लेखता कर्ण आनी मुगेलो ओट्ट आसा ताका तांणी सुरय वतात की द्रोणा पांडव आनी अर्जुनान वच्चे पयशी फुडें हो म्हणटा पळय दुर्योधन हांव कर्णाक घेवन वचून द्रुपदा घेवन येता म्हूण जाल्यार ही दुर्योधन आनी कर्ण आनी पुरा वता ती तेन्ना द्रुपद महाराज आनी द्रुपद महाराज तांगेले सैन्या येद्रा
कर्णूय पराजित जाता आणि मागीर ताजे नंतर अर्जुनान आनी विंगड पांडवान वचून मागीर द्रुपदा हाडू आसा म्हणून सांगिल्लें आसा. सो थंय पळयल्यार असले घटन जाला तातूंत क्लियरली कळटा हें घटन पळयल्यार की अर्जुनाल स्किल्स फार सुपिरियर आसा म्हणून म्हळ्यार ताका करूं जाता ते कर्णा करूं जायना म्हणून. तो हे मस्त इन्सिडेंट्स अशे आसता ती थंय क्लियरली कळटा की अर्जुनाल स्किल सेट एकदम बेटर आसा म्हणून. जाल्यार दुर्योधनाले कॉन्फिडन्स आसता कर्णा वयरी आनी तो तागेले आतां एकदम क्लोज कॉन्फिडंट जाता म्हणटा पळय खंयच्याय विशय आसल्यार दुर्योधन कर्णाले डिस्कशन केले शिवाय मुखार सिनात. सो त्या प्रकारे तांगेले एक मित्रता जाता आनी कसंय तांगेले एक स्कीम आसल्यार ओट्टू मेळून करचें. आतां एक पंत ह्या समयार महाभारतांत शकुनी वय दुर्योधना खातीर एक एडवायझर्स येता आनी तातूंत शकुनीन सांगचें आसता दुर्योधनाक ते वारणा वता व्हरून त्या लागशा घरा वचून तांकां जळोवन काडटा म्हणून. तेन्ना कर्ण ना म्हणटा गे ताका कसले अशी पुरा घरा राबून जळोवन आनी काडचें डायरेक्टली फायटींग करुया ना म्हणून तागेलो आणि ते फिनिश करूया म्हणून. सो असल पुरा वस्तू कर्ण सांगता तांकां जाल्यार शकुनी तेन्ना सांगता की डायरेक्टली फायट केल्यार तांणी एकदम पॉवरफुल आसा ती आमी विन जावचे साथ दिना म्हणून. तेन्ना कर्ण ते अग्री करना जाल्यार ह्या पॉयंटार आमी पळोव येता जायत शकुनीक आनी इनडायरेक्टली कसं म्हण अशी कर्णाल डिसिजन अशी आसता म्हणून पळोव येता जायत तुमी अशी करून करता जाल्यार मुखार सियात हांव तुमगे लोट्ट आसा म्हणून. म्हळ्यार कसं सांगना अशी सायलेंट राबून वय तो तागेले म्हणटात पळय जायत अशी करुया म्हणून. सो पळोव येता मग मागीर दोन्ही इन्सिडेंट आमी पळोव येता खंय अर्जुन सुपिरियर म्हणून कळटा द्रौपदी स्वयंवर तांतू पुराजन भाग घेतात आमी पळोव येता आनी तांतू अर्जुनाक ते द्रौपदी स्वयंवरान तो विजयी जाता म्हणून आमी पळोव येता. मागीर आनीक एक इन्सिडेंट आमी पळोव येता थंय भिमान वय कर्णाक पराजीत केलेलो आसा कसं जाल्यार की राजसूय यज्ञ केन्ना जाता तेन्ना चार दिकान चार पांडव वता ती म्हणून सांगिल्लें आसा ते राजसूय यज्ञ म्हळ्यार पुरा राज्यांत वचून तांणी ते खंयची खंयची राज्यां वता ती तांणी ते लढाई करून तांणी साम्राज्या खातीर अधीन आसा ती म्हणून ते डिसिजन जाता. सो भीम पूर्व दिशान वता आनी पूर्व दिशान ते अंगदेश आसा खंय कर्ण आसा आनी भिमाल आनी कर्णाल लढाई जालेली तेन्ना अर्जुन कर्ण पराजीत जाता आनी भीम कर्णाल ते हांव युधिष्ठिराले अधीन आसा म्हूण ते भेट घेवन येता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते मागीर ते इंद्रप्रस्थान ते राजसूय यज्ञ जावचे आसा आनी इतले सकट ते व्हड वैभवार जावचे आसा आनी ते तांतू दुर्योधनाक भारी एक जाळ येता म्हूण सांगिल्लें आसा की तांणी लेकीन थंय खांडव प्रस्ताव पेटयल्यार थंय कसने ना हस्तिनापूर व्हड राज्य म्हणून जाल्यार देवाल दयेन युधिष्ठीर आनी पांडवान ते इतले ते खांडव प्रस्ताक इंद्रप्रस्थ कोरून आनी इतले व्हड रुपार राजसूय यज्ञ कोरून इतले पुडा महर्षी सगळ्यांची विश्वास दाखोवन जनान येवन त्या यज्ञ इतले व्हड रुपार जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना भारी एक अपसेट जाता दुर्योधन म्हळ्यार लायफान तो इतलो अपसेट केन्नाय जायना आशिल्लो. आनी मागीर अशी पळयतना कर्ण आनी शकुनी म्हळ्यार तांणी मेन तागेले खातीर कर्ण आनी शकुनीची दुर्योधना खातीर की तूं कसने दुख्खा पावू नका आमी कसने पूण कोरया म्हणून. आनी त्या समयार ते शकुनील ते धृतकीड गॅमलिंग कोरून तांगेले मोस कोरून म्हणटा पळय चिटींग करून तांगेले पुरा राज्य काडचे म्हूण पळोव येता म्हूण सांगयता. सो ह्या समयार पळोव येता कर्ण तांगेलो टू आसा म्हणून हें पुरा स्कीम सुरू करता. हें धृतराष्ट्राक द्रोणाचार्याक भीष्म पितामह तांकां पुराय मागीर कळचें सुरे डिसिजन कसं करता म्हणटा पळय ते कर्णान शकुनीन आनी दुर्योधनान मेळून सुरे डिस्कशन करचें तांगेले डिस्कशन फायनल जाता मागीर तांणी मुखार वचून धृतराष्ट्राक तांकां पुरा सांगचें. सो आमी पळोव येता की कर्णाल कसं कितकी सगळे चांग गूण आसा आमी ते पळोव येता मात तागेले ते एक म्हणटात पळय दुर्योधना खातीर ते एक मित्रता ते एक पूर्ण कोरका म्हूण दाखयलें ते दुर्भाग्यान तागेले ते एक दुर्योधनाल संघान तागे ते प्रभाव तागेले वयर आसता म्हूण सांगयता. आनी खंयच्याय एक प्रकारान स्किमस म्हणटात पळय आतां तो अपोजय करना सुरे स्टार्टिंगार ताणें अपोज करचें आशिल्लें की हें करून अशें तें आतां तो तांगेलो ओटू आसा म्हळ्यार अशी कोरया तशी कोरया आनी तो वय म्हणटा म्हणून. आनी ते आनी पुरो अशी एक महाभारत आसा एक दुखद घटना कसन जावची तें द्रौपदीला अपमान तें अपमान करचें
ते सजेशन म्हणटात पळय, अशी कोरया आमी म्हणून ते दुर्भाग्यानं कर्णानं सांगिल्लें असं म्हणून त्या महाभारतान सांगिल्लें असं. ताणें दुर्योधनाक आनी दुशासना सांगची खंय की द्रौपदीक तांडून हाडया म्हणून आनी तिगेलें वस्त्रहरण करुया म्हणून. म्हणल्यार एक प्रकार म्हणटात पळय, दुर्योधनाक खुशी करच्याक कर्ण तागेलें एक चरित्राचें, एक तागेलें एक पतन जाता म्हणून सांगयता. तिका ते म्हणटात पळय, दासी जावन आशिल्लें क्वॉर्टर्सांत राबो करुया द्रौपदीक. आनी ताणें अशी एक उतर उलोवचें असं कर्णान हांसून त्या सभेंतू की पांच पांच पती आशिल्ली ही द्रौपदी ही वैश्याची प्रॉस्टिट्यूटची म्हणून अशी तो भर सगळे सभेन तू पुराजन द्रौपदीला अपमान करता शिवलो न्हू म्हणून. सो ह्या म्हणटात पळय, हॉरेबल म्हणटात पळय, म्हळ्यार एक क्षमा पण दिवचे तसं नाही हे विषय ताण केलें कर्णान त्या दिवस हे सांगू काही म्हणटात पळय, ताण तागेलें सांगिल्लें उतर सांगू काही म्हणटात पळय कोणाक जायच ना ताण कसं हे सांगिल्लें उतर त्या दिवस कर्णान. हॉरेबल एकदम. आणि त्यावेळी द्रौपदी तशिल्लें पतिव्रता जावन आशिल्लें ते एक स्त्रियाक ताण ते अशी अपमान करून असले एक उतर उलोवचें तेतना एक पंता म्हणत पळय थंयची कर्नल फ्युचर सेटल जालें थंय. ताणें तें लायन क्रॉस केल्लें पुरा नमिनरी आनी ताणें तेगेलें म्हणटात पळय मृत्यू ओटू ते अपॉइंट म्हणटात पळय मृत्यू ओट ते खंडितच आतां तागेलें तें फ्युचर ताणें सील कोन्न सोडलें. आनी त्या सभेन तुची अर्जुनानय तें हे हे प्रण घेवचें आसा की कर्णाक हांव मारता म्हणून. सो एक प्रकार म्हणटात पळय तें एक खंय दोकून खंय पावल कर्ण तेगेलें ते कुसंगा निमित्त आमी हे प्रभाव पळयता की ಸ್ವಲ್ಪ काळ दुर्योधना वाटणी शकुनी ओटूची असून तांकां एक खुशी करचें तूं तो पळयता खंय दोकून खंय पावलो म्हूण कर्ण. आनी अर्जुनान अशी प्रण घेतना की तुका मारतलो तेन्ना कर्ण हांसता खंय आनी सांगता खंय की केन्ना हांव लढाई करूं तयार आसा पळया म्हणून आत्तां लढाई करूं काय तुका म्हणून त्या प्रकार अर्जुनाक तो सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा. सो आतां आमी पळयता इतले सकल चांग गूण आशिल्ले तागेले आनी हे प्रकारार कशें एक तागेलें डायरेक्शन जालें तागेल्या लायफान तूं म्हूण. सो एक तर तागेल्या कर्णान मनांत आशिल्लें तागेलें तें एक इन्फिरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आशिल्लें की तो एक सूत परिवारांत आशिल्लो आनी ताका तें एक लायफान स्टेटस जावंक आशिल्लें क्षत्रिय योद्धा आनी ताचे खातीर तागेल्या मस्त एक एंजायटी आशिल्ली तागेलें तें इन्सिक्युरिटी आशिल्ली म्हणटात पळय ते एक उणेपणाची भावन आशिल्ली तागेलें. आनी म्हाका एक प्रतिश्ठा जावका एक समाजांत हांव एक व्हड योद्धा जावका हें पुरा तागेलें एक तीव्र इच्छा आशिल्लें. आनी ते तीव्र इच्छाचें एडवांटेज कोण घेतलें दुर्योधनान घेतलें. आनी तें तीव्र इच्छा तागेलें परिपूर्ण केलें निमित्त दुर्योधनान तागेलें सेन्स ऑफ मोरालिटी म्हणटात पळय कसन चांग कसन तें वायट कसं कोरता कसं करूं ना कसं धर्म कसं अधर्म हें पुरा ताण म्हणटात पळय पुरा सोण घाललें म्हूण पळयत तागेलें तें तीव्र एक इच्छा निमित्त ताका स्टेटस जावंक आशिल्लें आनी ते दुर्योधना खातीर तागेलें तें एक हें आशिल्लें कृतज्ञता आशिल्लें म्हूण. सो तागेली ती परिस्थिती अशी जाता की दुर्योधना कसं खुश जाता म्हणटात पळय तें आतां करचें तागेलें जिवनाचें मेन हें जाता कसन दुर्योधना कसन निमित्त ताका खुशी जातली तेंच तागेलें म्हणजे पण त्या दुर्योधना खातीर ताका म्हणटात पळय तोच तागेले खातीर तागेल्या जिवनान मेन पर्सन तोच आशिल्लो. आनी ताका कसन एक पण अधर्म दिसल्यार वय तो दुर्योधनाले तागेलें ताका खुशी करच्या खातीर तो मुखार मागशी कसं पळयना म्हूण पळयत आमी पळयता की कर्ण आनी दुर्योधनाक दोग जाणांक स्वयंवरांत द्रौपदी स्वयंवरांत तांणी विजयी जायनी आशिल्लीं आनी तांकां एक प्रकार ते रिवेंज घेवंक आशिल्लें म्हळ्यार तांकां तें एक हें म्हणटात पळय एक जाळ आशिल्लें एक कोपूय आशिल्लो की द्रौपदीन तांकां रिजेक्ट जाल्लेलें आनी अर्जुना मेळिल्लें म्हूण. सो तें पुरा एक म्हणटात पळय हें पुरा मिक्स्ड फिलिंग्स म्हणटात पळय स्टेटस एंजायटी द्रौपदी खातीर रिवेंज घेवचें हें पुरा एक त्या दिवस सिच्युएशन मिक्स जावन न्हू ते ही घटन जालेली तेंची म्हणटात पळय ते महाभारताचे ते पुरापशी एक देवाले खेळ तो जाल्यार ही महाभारतांत एक भारी एक दुख्खाचे समयाचे आमी पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा. हें पुरा जेन्ना कर्णाक विकर्ण आशिल्लो विकर्णान दुर्योधनालो एक भाव ताणें सांगिल्लें की कोर नाका म्हूण हें सम न्हय म्हूण द्रौपदी हें अपमान जाताना विदुरान सांगलें पुरा जणान सांगलें जाल्यार ही कर्णूची विकर्णाकय आनी विदुराकय दोग जाणां बिश्टेत
विकर्ण आपुणी सांगल्यार रडना तो दुर्योधनाल भाव आशिल्लो जाल्यार कर्ण विदुराकय बिश्टयता म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां विदूर कर्णाक ना कितलीकी मालगड आसा, ताण मागशी बैसून काही सांगनातल्यान तोंड बंद दवरल्यार पूण नाशिल्लो जाल्यार ती परिस्थितीन म्हणतात पळय, कर्ण कसं करता म्हणून सांगू जायना म्हणतात पळय, विदुराकय सांगता म्हणून. सो कर्णाल पुरा एक प्रकार म्हणतात पळय वर्स्ट तागेले क्वॉलिटीज पुरा म्हणतात पळय हे परिस्थितीन भायर येता म्हणून सांगिल्लें. द्रौपदी अपमानू, विदुराक अपमानू, पुरा जनाल नाक नातील कसं कोरका त्या पुरा तो करता म्हणून सांगिल्लें आसा. मुखारसून आमी ह्या पळयता की तांगेले वनवास असताना आपास तांगेले ते कर्ण शकुनी आणि दुर्योधनान मिटींग जावन तांणी लेखतात की या तांगेले त्या राज्याचे पुरा भंगर हे त्या पुरा घालून तांणी वना वचूका कोणाक पांडवांक पुरा चिडोवच्याक म्हणतात पळय की तांकां दिसूं का की तांणी वनान तूं दुर्बळशी जावन राबिल्ली तांणी आमी पळय हस्ती घोड्यार आनी येवन आमगेले राज्याचे आमगेली प्रतिश्ठा पळयात ती म्हणून. ऍक्च्युली भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्रांनी ना म्हणतात ताका जाल्यार तांणी कशी फुडें कोण मुखार येता ती. आनी थंय म्हणतात पळय थंय रान्ना वताना ते ती घटना अशी जाता एक जाता की गंधर्व येवन आक्रमण करता ती आणि तांतूय पळयता आपास की अर्जुन कर्णाक ना श्रेष्ठ असं म्हणून ह्या घटनेन वय दिसता म्हणून पळयता की कर्ण दुर्योधन पुरा जन पराजित जाता ती तेन्ना युधिष्ठिरान सांगूनची अर्जुन तांगेल पुरा जनाल रक्षण करता. कसं की युधिष्ठिर सांगता कसं नाही जावं आम्ही एका परिवाराची म्हणून गंधर्वा खातीर ओट्टू लढाई करून दुर्योधनान कर्णान आणि पुरा जीवनाचं रक्षण अर्जुन करता तेन्ना म्हणून पळयता. सो हांतूय पळयता की अर्जुन असल कार्य करून दाखयता खंयचे कर्णा करू जायनी म्हणून. आणि तांणी आपास येता ती आणि आपास भीष्म विदुर धृतराष्ट्र तांकां पुरा सांगता आसा ती आणि कर्णान नातील तेन्ना एक पण त्या भीष्म पितामह विदुर आणि धृतराष्ट्र दुर्योधना सांगतात की हे पुरा तू करचेस पळय, कर्ण तुगेले सायड आस म्हूण लेखून तू ह्या तू पुरान तू मुखार तूं जाल्यार पळयता की तुका दिसता की कर्ण अर्जुनाक पराजित करून तुगेलें हें करतलें म्हणून आनी तूं पळोवनाक तूं म्हूण अर्जुन श्रेष्ठ रुपार आसा. तू हागेल कर्ण तुगेले सायड आस म्हूण तांगेल लढाई करूं वचूं नाका म्हणून कर्णान नातील तेन्ना एक पंथा धृतराष्ट्र विदूर आनी भीष्म पितामह तांकां ओट्टू मेळून दुर्योधना सांगतात की तुगेले ट्रम्प कार्ड म्हळ्यार पुरान तू कर्णा मुखारसून वचून तुगेलें प्लॅनिंग सुरू जाता. पुरा कर्णाल वयर राबून तू प्लॅनिंग करता तें सम न्ही म्हणून आनी तुका सांगिल्लें आमी काम्याक वना वचूं नाका म्हणून जाल्यार ही चमकली तुम्ही पराजित जाल्यार मर्याद वेळी गेली तुमगेली आणि कर्णा कसं नाही करू जालें माहिती ना गंधर्वालो तू अर्जुनाक ना तुगे लक्ष रक्षण केलेलें. सो चड हातूं ह्या डायरेक्शना वचूं नाका म्हणून विदुर भीष्म धृतराष्ट्र सांगता ती जाल्यार दुर्योधनाल तागेली बुद्धी लेखारी भीष्म पितामहाक म्हणटात पळय आयकनातल्या म्हणके करता खंडित ताका दुःख जालें आणि तांणी सांगिल्ले विशय तागेले मनाक खात्त वय की कर्णाक अर्जुनाक डिफीट करू जायनी म्हणून तो सीधा कर्णाला वत घेतात नंतर आणि म्हणतात पळय दुर्योधना पळयलें सीधा कर्णा कळतं गे मग तुका तसं दुःखान तसं सांग कसं नाही मनान तसलं सांग म्हणून दुर्योधन सांगता काय म्हाका कर्णा म्हाका हें सांगची नाक कशीं तुका 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 वायट दिसचें पुरो अपमान जावचें पुरो जाल्यार हांव पळयलां तांणी म्हाका म्हणटात पळय एक प्रकारान इनडायरेक्टली नाव घेऊन सांगता की भीष्म पितामहांनी सांगला की तुगेल वयर निर्भर जावन हांव मुखार वता तें काही ना म्हूण तुका म्हळ्यार अर्जुनाल खातीर मॅच नाही तूं म्हूण तें दुर्योधन ताका सांगता म्हूण तेन्ना कर्ण म्हणटा पळय ताका मस्त एक प्रकार इमिजिएटली ताका टेन्शन जाता म्हूण सांगीत पळय आनी तें तें ताका आयकूचें जायना की तागेले मित्र दुर्योधना खातीर ताणें रक्षण करूं जायनी तागेलें म्हूण आनी त्या प्रकारार तो म्हणटात पळय फुडलें तें धनुश्य बाण घेता खंय आनी धनुश्य बाण घेवन तो सांगता खंय तो भीष्म पितामह अशें आसा की तो खंयचेंय एक ऑकेजन यूज करता म्हाका म्हाका सान दाखोवच्या खातीर म्हूण कर्ण सांगता खंय तेन्ना हांव पळयलां तें खंयचें सभा आसो कसं आसो भीष्म पितामहान म्हाका केन्नाय सान करून दाखोवचें आसा आनी म्हाका केन्नाय म्हणटात पळय कसं नाही पूण अशी उतर उलोवचें आसा की म्हगेलो अपमान जाता म्हूण म्हाका हें सहन करचें जायना. तो कर्ण सांगता खंय दुर्योधनाक तूं म्हाका आज्ञा दी आनी म्हाका सैन्य दी हांव सगळें एक म्हणटात पळय
सगळ्या भूमी तुगेल खातीर विजयी जावन दाखयता म्हूण कशी युधिष्ठिरान राजसूय यत्न केलेले आणि अ, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तांणी वचून कशी राजसूय योजने संपन्न केलेले तशी तू म्हाका एक सैन्य दी आणि हांव सगळे भूमी आपास घेता म्हणून सांगितलं असं म्हणून सांगता त्या दुर्योधनाक हे ऐकल तर भारी खुशी जाता की हो मेगेले राजसूय यज्ञ करूं येतवे तू सगळे भूमी कॉन्कर कर येतवे आणि त्यांना खुशेरी दुर्योधन ताका पटोवन धरता की तुंची मेगेल बद मित्र आणि तू तुगेले तू निज जावन क्षत्रिय म्हणून तू दाखयला आसा कसले की तू असल एक आत प्रण घेतिल्लो आसा की तू सगळ्या भूमी कॉन्कर करता तें तुगेलें मित्रता आणि तें तुगेली क्षत्रिय भावना आसा तें एक म्हणटात पळय चिन्ह म्हूण आणि तो दुर्योधन कुडले वचून अशें हें सांगता खंय तेन्ना भीष्म विदुर धृतराष्ट्र आपास सांगतात खंय तरी दुर्योधन कर्ण आणि धृतराष्ट्रान सेपरेट मिटींग जाता आणि धृतराष्ट्र जायता म्हूण एग्री जाता आणि भीष्म आणि विदुरान ना सांगल्यार वय धृतराष्ट्र आज्ञा दिवन ताका एक सैन्य दिता म्हूण जाल्यार तांगेल मन तशिल्लें एक धृतराष्ट्रान आनी दुर्योधनान एक चिके भंय आशिल्लें कर्णान डिफीट जाल्यार ही तांगेली मर्याद वतली म्हणून म्हळ्यार कसं की एक राज्यसूय यज्ञ करचे भायर पडली ती आणि ते संपन्न जायनी म्हळ्यार ते कोण सूर केला तांगेले तेका उणेपणसी जाता न्हू ताका कर्ण सीधा वता आणि सुरे पांचाल देशा वता म्हणून ह्या पंता द्रुपद राय लढाई जाताना द्रुपद राय ते एक्सेप्ट करना की धृतराष्ट्र दुर्योधन तागेल राय म्हूण ते राजसूय यज्ञ कसं की तागेले आतां ज्या वय आतां अर्जुन न्हू पांडव न्हू आतां जाल्यार ह्या पंथा कर्णाल मूड एक विंगड आशिल्लें आणि आणि व्हड सैन्य आशिल्लें तागेलो तो एकलो वय न्हय आशिल्लो सो द्रुपद रायाक तो पराजीत करता म्हूण सांगिल्लें तशींची मुखार वचून पुरा दिशेन तूं उत्तर दिशेन तूं पूर्व दिशेन तूं त्रिगर्त केकया विंगड विंगड साम्राज्य वचून पुरा जना डिफीट करता एक वर्ष सगळे भूमीच भ्रमण करता कर्ण म्हूण सांगिल्लें आसा आणि चारय दिकान वचून पुरा जनाक अधीन करून सोडता दुर्योधना आणि धृतराष्ट्रा प्रती हस्तिनापूर साम्राज्या प्रती म्हूण आणि केन्ना तो वापास येता तेन्ना दुर्योधनान व्हड एक स्वागत सत्कारा खातीर तागेलें म्हणटात पूण व्हड प्रोसेशन रेडी दवरलेलें दिग्विजय जावन येयले कर्ण सगळे भूमी कॉन्कर करून आणि दुर्योधन सगळे सभेंत सांगता खंय की भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य हांक कसं करूं जायनी आशिल्लें हें कर्णान कोण दाखयलें हस्तिनापूर साम्राज्या खातीर ह्या हस्तिनापूर साम्राज्या खातीर व्हड विशय आणि कर्णालें ताणें आमगेलें हें कोरून दाखोवन आतां धृतराष्ट्र सम्राट धृतराष्ट्र जाल्लो हस्तिनापूर सम्राट सगळ्यांची भूमीचें एक साम्राज्य जाल्लें म्हूण तो सगळे सभेन तूं तागेले सत्कार करचे सभेन तूं सांगता म्हूण आणि कर्ण वचून थंय धृतराष्ट्रा पांय पडटा आणि धृतराष्ट्र तागेलें म्हणटात पळय सिंहासना देखून देव न्हू कर्णाक पटोवन धरता खंय आणि सांगता की म्हळ्यार तागेलो एक म्हणटा पळय दुर्योधना म्हणके तागेलो तूं म्हगेलो पुत्र म्हूण त्या भावनेन करता म्हूण सांगिल्लें आसा आणि हें जाल्लें दिसता कुडले तांणी तेंचे होडोर ब्राह्मण ऋषी मुनी सांगतात की आतां आमी राजसूय यज्ञ करता म्हूण तांणी ते सम कन्सल्ट करून सांगनी आशिल्लें मुखारची न्ही आशिल्लें तें ताका कसन जालें म्हळ्यार ते ब्राह्मण सांगतात खंय की की राजसूय यज्ञ विंगड एकल्यान केन्ना करूं येता युधिष्ठिरान जिवंत असताना ते राजसूय यज्ञ करूं जायना म्हणून युधिष्ठिरा सुरे मारका पडता मागीर ते राजसूय यज्ञ करूं येता कसले की कोण एक राजसूय यज्ञ केला तो जिवंत भूमीर आसल्यार ते आमी करूं जायना म्हणून तेन्ना दुर्योधनाक हें म्हणटात पळय तो हातूंत शिरकून पडला म्हणून जाल्यार तांणी पंडित आसता तांकां गोत आसता की दुर्योधनान कसले तो धर्मा कार्य करना तो ह्या कोणी करताच न्हय ताका तांणी भितरी कन्सल्ट करून तांणी ताका सजेशन दितात की आनीक एक यज्ञ आसा वैष्णव यज्ञ म्हणटा ती ते विष्णून केलेले यज्ञ ते त्या राजसूय यज्ञा म्हणकेच ते म्हूण कसं एक तांतू ना तितलें तांतू एक प्रतिश्ठा आसा तें यज्ञ संपन्न केल्यार म्हणून ताका चिंताच ना ते दुर्योधना ते सजेशन लायक जातके जे राजसूय यज्ञ जाल्यार वैष्णव यज्ञ करुया म्हणून आणि राजसूय यज्ञा म्हणकेच ताचें पुरा आयोजन जाता व्हड रुपारी पुरा जन येता ती रायो राज्य पुरा आणि दुर्योधना खातीर ते म्हणटात पळय ते एक तागे लायफाचें एक व्हड मोमेंट आशिल्लें ते दुर्योधना खातीर की इतली पुरा जन येवन ताका सत्कार करता ती आणि ते हस्तिनापूर साम्राज्या खातीर म्हणून मात जाल्यार तेन्ना म्हणटात पळय कोणी पुणी आसतात न्हू साम्राज्यात कसले पुणी उलयतले
पुरा ते कशें ते स्टेडियमांत मस्त जन येता ना ते पुरा जना कंट्रोल करू जायना कोणी म्हणजे कोणी कसं नाही म्हणतात. आता हे म्हणतात पळय ते सोशल मीडिया ट्रोलिंग म्हणतात पळय की इतले जन असताना कोणी कसं नाही पुणी कॉमेंट मारून वता ती ते कंट्रोल करचे जायना ते मॉब सिच्युएशनांत तशींची ते ते वैष्णव यज्ञाचे महासभेंतू कोणी पुणी कसं नाही पुणी ते आयच्या काळात सोशल मीडिया ट्रोलिंग म्हणून येतं का तर त्या प्रकारान म्हणतात पळय कसं नाही हे पुणी एक कोणी सांगतात काय हे राजसूय यज्ञाक इतलो व्हड नाही हे युधिष्ठिरान केलें ते कसं विंगड लेवलार आशिल्लें म्हळ्यार दुर्योधन अशी पुरो कॉमेंट म्हणतात दुर्योधना चिक्के म्हणतात पण दुःख जाता म्हणून आणि ते ते निज दुर्योधना एक्सेप्ट तो करच ना जाल्यार ते युधिष्ठिरान केलें तें आयोजन तें विंगड लेवलार आशिल्लें तें पुराजनाक गोत्तस हे वैष्णव यत्न व्हड जालें ना वय युधिष्ठिरान केलें तें आयोजन पण ताचे जेवटी हें कंपेर करूं जायना असल पुरा वस्तू आयकता असतात काय दुर्योधनू कर्णू आणि हे पुरो आयकताना दुर्योधन चिके म्हणतात पळय तागे तोंडाच लक्षण पळयल्यार कळता की ताणें एक्सेप्ट केलें की हें पांडवान केलें तितलें लायक नाही हें आयोजन म्हणून आणि तो चिक्के म्हणतात पळय इतली चंद जात तरी म्हणतात पण ते केन्नाय आमी लायफान कोणाले वट कंपेर करता पळय ते कितले आमगेल्या कितले चांग असो ते कंपॅरिझन करतना दुःखी जातात आमकां दुःख येता सो त्या प्रकारारी आमी म्हणूं येता की हें एक परिस्थिती अशी असता की तें कंपॅरिझन करता आसतना तें सिच्युएशन तो दुखी जाता म्हणून आणि ह्या टायमारी कर्णू आमी पळय येता की दुर्योधनाल ताका तागेले मित्र दुर्योधन इतले दुःखार आसा त्या मागीर कसं की एक चांग आयोजन संपन्न जाता तर दुःखार अशें म्हळ्यार न्हिजावन ते एकदम म्हणटात पळय एकदम तागे लायफाचें व्हड मोमेंट आशिल्लें तें जग तरी दुर्योधन म्हणटा पळय एक दुःखारी असतो तेन्ना ताका कळटा की हांव म्हगे मित्रा खातीर कसं कोरता म्हणून तेन्ना पास ते सभेन तूं दुर्योधन धृतराष्ट्रा खुशी हाका दुर्योधना खुशी करच्या खातीर तागेले धनुश्य बाण उखलता आनी आपास एक प्रण घेता खंय की केन्ना ते हांव म्हळ्यार ते पुरा आपास ते एंडार कंपॅरिझन जावचें हेंची की पांडव श्रेश्ठ अर्जुन श्रेश्ठ आनी दुर्योधन आनी कांय न्ही म्हणून असल पुरो तेन्ना तो तें धनुश्य बाण वयर उखोळून प्रण घेता म्हूण सांगिल्लें आसा की हांव म्हणटात पळय आतां कशी आतां कुंभावळार आनी कशी कल्पवास म्हूण करतात पळय कसं एक लक्झुरियस फूड खावचें ना एकदम कसं एक सिंपल फळार आनी कसं सिंपल फूड घेवचें आनी हे तीन प्रण घेता म्हूण सांगिल्लें आसा कर्ण की हांव कसं एक लक्झुरियस फूड खायना एक भार एक सिंपल कसं खावं तेंच खाता आनी कोणीय म्हगेल्या कसं दान अंत निमगेल्यार हांव ना म्हणा कोण कसं निमगीता तें हांव दिता म्हणून आनी कसं एक म्हणटा पडल्यार कसं कम्फर्टेबल लायफ म्हळ्यार पॅलेसान तूं अशी चांग एक आनी तूं परिस्थितीन राबना भार एक सिंपल लायफ लीड करता केन्ना तें हांव अर्जुनाक मृत्यू दिना म्हूण ते भरीस ते सभेन तूं दुर्योधनाले तो प्रण घेता म्हूण सांगिल्लें आसा सो हें एक प्रकार म्हणटात पळय ते म्हणटा आमी सांगतात पळय यज्ञ दान तप सो कसं एक सिंपल फूड घेवचें आनी दान सो हें एक प्रकार प्रण घेता म्हणून आमी पळयत कारण यज्ञ दान तपाचें आनी ते प्रण घेतले सिता त्या दुख्खा मोमेंटांतूय दुर्योधन अपास खुशये जाता म्हळ्यार कर्णानाथ कसन की एक म्हळ्यार मेन तांकां पुराजना गोत आसा इन द एंड पांडव मारका जाल्यार अर्जुन मारका म्हणून अर्जुन मारल्यार बाकी पुराजना मॅनेज करूं येता म्हणून सो तें तांगेले मनांत आशिल्लेची आनी ह्या मोमेंटारी तेंच पॉयंटारी कर्ण तेंच पॉयंट घेवन ते प्रण घेता म्हणून सांगता की हांव अर्जुना मारता ते दोळ्या हांव ते यज्ञ दान तप ताजे तें एक प्रकार प्रण घेता आनी ते तपस्या करता म्हूण सांगिल्लें आसा ते नापास दुर्योधन ताका पटोवन धरता म्हूण सांगत म्हणटा ऑलरेडी तांगेली मित्रता विंगड लेवलार आशिल्लें दुर्योधनालें आनी कर्णालें आनी कर्णान हें प्रण घेतलें सिता दुर्योधनाक कळटा की तुगेल तुगेल्या म्हळ्यार धृतराष्ट्र बापूस असो तागेले दुशासन भाव असो जाल्यार तांगेल तितले इम्पॉर्टंट दुर्योधना खातीर कर्ण न्ही म्हूण कसं की कर्ण कसन करता ते दुर्योधनाक पुरा खुशी तागेले जिवनांत ताका कसन एक जाव का पडटा तागेली आकांक्षा ताचे खातीर कर्णूच एक माध्यम आशिल्लो आनी ह्या मोमेंटान आमी पळयता की दुर्योधन आनी कर्ण आपास पटोवन धरता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी मुखार सून आमी पळोवं येता की आनीक एक पॉयंट अशें येता की तेंगेले अज्ञातवास एंड जाता ना हें एक लास्ट पॉयंट करून आमी स्टॉप करुया
की आपास त्या अज्ञातवास एंड जाताना तांकां कळटा की तांणी विराटान तसं ती आणि सगळें सैन्य दुर्योधन भीष्म आणि कृपाचार्य कर्ण पुरा जन विराटा वयरी आक्रमण करतात आणि थंय आमी पळय येता की अर्जुन एकलोची हांक पूर जना पराजित करता हे थर्ड मुमेंट आमी पळय येता खंय अर्जुन तागेली श्रेष्ठता दाखयता कर्णा वयरी आपास डिफीट जाता म्हूण पळय येता आणि हें हें एक विराटान जाल्लें इन्सिडेंट पळय धोळता जालना वय जाल्लें आतां एक फायटींग येद्रा येद्रा जालें ना येदोळ ताका सांग की इनडायरेक्टली डिफीट जाता आशिल्लो तो कर्ण स्वयंवरान डिफीट जाल्लो ते हांतू हें जाल्लें गंधर्वा वटांतल्यान डिफीट जाल्लो जाल्यार ती डायरेक्ट फायटान तूं कर्णान वटी डिफीट जाता तो आणि हें कर्णाक एक प्रकार भारी दुःख जाता आणि ताका दिसता की कसलें एक मेगेलें अशेल अस्त्र आसूं का खंयच्यान हांव अर्जुनाक मेगेल येद्रा राबू जायच ना आणि हांव ताका मार येता असल कसलें एक शस्त्र जावं म्हाका म्हणून कसलें की कर्णाल्या काही मस्त दिव्य अस्त्र आशिल्लें अर्जुनाल्या काही मस्त दिव्य अस्त्र आशिल्लें आणि तांणी एकल्या एकल्या तें बॅलन्स जाता आशिल्लें ताका कर्णाल मनांत एक अशें येता काय की असल एक अस्त्र सुका मेगेलें त्याचा अर्जुनाल्या ना आणि त्या अस्त्रान ताका मारका म्हणून न्हय जाल्यार म्हाका अर्जुना मारचे साध्य ना म्हणून आणि ते ताका अस्त्र कशी मेळटलें ते आमी नेक्स्ट टाइम पळोवया तागेलें तें मनांत आशिल्ली इच्छा तें जात खंडीत की ताका एक असलं अस्त्र जावंक आशिल्लें पण अर्जुना मारका आशिल्लें तागेलें ना आशिल्लें तें अस्त्र ताका मेळटा जाल्यार खंयची परिस्थितींत मेळटा कशी मेळटा त्या पुरो आमी नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट सेशनांत पळोवया आमी तांतू आमी त्या डिटेलार वचा आनी मुखारसून तागेलें तें इंद्रान आनी कर्णान एक असं इन्सिडेंट आशिल्लें तें हांव लेखील आज कवर करूया म्हणून जाल्यार आतां 8 घंटे जावचे आयले हांगा स्टॉप करूया कसं सांगितलं कसं चूक जावन असल्यारी तुम्ही क्षमापण कोरता तुमकां पुरा जनाक धन्यवाद हे सेशन अटेंड केले खातीर तुमगेले कसं कॉमेंट असल्यार तुम्ही आता चॅट बॉक्साक घाले येता और मागीर अनम्यूट करून निमगू येता हांव सांगी येता हांव खाली एक 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करता आज आमी स्टार्ट केलेलें सेशन हें डिस्कशन करचें तूं की कर्ण कशी तें तागेलें समाजांत एंट्री घेता तें व्हड आयोजन केलेलें आशिल्लें द्रोणाचार्यान तागेलें युनिवर्सिटीचें ग्रॅज्युएशन सेरेमनी तांतू पुरा जनान तांगेले डिस्प्ले केले तेन्ना अर्जुनाक भारी तांतू एक ख्याती मेळटा जाल्यार आमी पळयत कर्ण थंय येता आनी दुर्योधन ताका सपोर्ट करता केन्ना जनाक ताका आनी ताका अंगराज कोण म्हूण तागेले एक सत्कार करता आनी तागेली मित्रता दिता ह्या एक इन्सिडेंटा निमित्त कर्णा दिसता की दुर्योधनान इतलो व्हड युवराज जावन तागेले एक सम्मान केलेलो आसा ताका तो तागेले पूर्ण रुपारी तागेले खातीर म्हणटात पळय समर्पीत जाता म्हणून एक प्रकार सांग येता आनी हेंच एक कारण जाता कर्णालें पतनारी एक तर समर्पीत जावचे एक विंगड विशय जाल्यार तो ताण कसं चुकी करता तांतूय तो भागेदार जाता म्हूण ते आमी मुखार सुनू पळयलेलें आसा आतां नेक्स्ट पॉयंट आमी हें पळयलेलें कशी अ, की कशी तें दुर्योधनाले कर्णाल तें इन्सल्ट जाताना ताका सूतपुत्र हें पुरो म्हणटाना कशी ताणें तें अंगराज करून ताका रक्षण केलें मागीर आमी पळयता की ह्याच एक मित्रता निमित्त हगूर हगूर कशी कर्णालें चरित्र पतन जाता म्हूण सुरे सुरे तो नुतबस्त आशिल्ले दुर्योधनान कसं वायट कार्य करताना म्हणटात पळय अधर्म करताना जाल्यार मुखार सून तागेलें चरित्र अशी जाता की तांतूय ताका प्लेजर मेळटा पूण तो मनान करनाशिल्लो जाल्यार आतां दुर्योधना खातीर खुशी जावच्या खातीर तो कसनय पुणी करता म्हूण सांगिल्लें आसा ते लाक्षागराचे इन्सिडेंट आमी पळयलें जाल्यार पुरा पयशी विशेश जावन ते कर्णाल ते चरित्राचें पतन आशिल्लें म्हळ्यार ते गॅम्बलिंग मॅचा वेळार द्रुतक्रिडा वेळार ते तागेले सगळ्यांचे तागेले जिवनाचे लो पॉयंट म्हूण येत पळय कर्णालें ह्यांची आनी ह्यांची तागेलें एक मृत्यू कारणय म्हूण सांग येता म्हूण की तो तें सगळे सभेन तूं द्रौपदीक प्रॉस्टिट्यूट वैश्य म्हणून आपयता आनी दुर्योधनाक सजेशन दिता की तेगेलें वस्त्रहरण कोरता म्हणून आनी विदुराक अपमानीत करता ते सभेन तूं म्हणून सो हें म्हणटात पळय ही घटनेन तें कर्णान ते दुर्योधनाक कशें खुशी जाता तें करच्यान तूं तो पुरा एक लिमीट क्रॉस करता म्हणून आनी हें लिमीट क्रॉस केलेले निमित्त हांतू दुखून आनी भायर पडचें जायना ताणें असल एक अपमान केलेलो असल एक घटन केलें ताचे मुखार सून तागेलें एक जिवनाचें हें जाता म्हणून सो मुखार हें ताजे निमित्तानी मागीर वनांत वता ती थंय आमी पळयलें की कशी
तांगेल तें एक इन्सिडेंट अशी जाता की गंधर्वाक अर्जुन रक्षण करता, तांतूय आमी पळयत मागीर तो राजसूय यज्ञ म्हणजे प्रयत्न करून दुर्योधना खातीर ते सगळें साम्राज्य ओट्टू करता, भारी खुशी जाता. जाल्यार ताचे नंतरय ಸ್ವಲ್ಪ जन कसं नाही म्हणता ना, ते लास्टार आमी लास्ट हे पॉयंट डिसायड केलें ते वैष्णव यज्ञ संपन्न जातरी पुरायजन सांगता की ते पांडव श्रेष्ठ म्हणून ताका कर्ण ते दुर्योधना खातीर मारचे अर्जुना मारचे प्रण घेता आणि ते यज्ञ दान तप ताजे प्रण घेता म्हणून सिंपल लिव्हिंग म्हळ्यार कसं नाही खाय ना कसन निमगेल्यार कोणी ते दान दितालो तसं तो एक मुखार प्रण घेता आणि एक हें घेता म्हण तेन्ना दुर्योधन आणि ते कर्णाल ते म्हणतात पण हे हाय पॉयंट आशिल्लें तांगे फ्रेंडशिपाचें. दुर्योधनान दिसता की म्हगे भाव बापूस कोणी न्ही म्हगे जिवनाचे प्रमुख जावन व्यक्ती म्हळ्यार कर्णूची म्हूण आनी तांणी दोग जण पटोवन धरता ती म्हूण. सो ते कर्ण दुर्योधनाक ते कशें डेप्रेविटी आशिल्लें पळय तें एक पुरा एक वायट चरित्र त्या पुरा कर्णाले हाचे संगा दोशा निमित्त ते पुरा कर्ण ते एब्झॉर्ब करून घेता म्हूण पळयता तर संघाचे ते एक चांग संघांत सुचें ते एक महिमा आमी पळयता आणि वायट संघ असल्यारी कसं जगता त्यामुळे आम्ही कर्णाल जिवनांत आम्ही पळयता म्हणून सांगितलं. सो लास्टार आमी काय केलेलें की तागे मनांत एक येता कर्णालें की म्हाका एक असल अस्त्र जावपाक जाल्यार की लास्ट पॉयंट आमी डिसायड केलेलें विराटान तो अर्जून ताका पराजीत करता आनी ताका दिसता की अर्जुना मारता जाल्यार म्हगेल्या कसं एक विशेष अस्त्र जावका म्हणून ते विशेष अस्त्र मेळ्ळ्यार खंयच्यान हांव अर्जुना मार येता त्यात मात जातलें म्हणून तागेले मनांत ते थॉट येता म्हणून सांगिल्लें. सो थंय ते आमी राबिल्लें. नेक्स्ट संडे हांव ट्रॅव्हल करता आसता तो सेशन घेवचें जाय आसना विश्वांबर प्रभू जो व्रजगोपी माताजी तांणी खंयचे विंगड टॉपिका वयर सेशन घेतलीं हाची मुखावेल सेशन 19th न्ही अच्छा रिपब्लीक डे त्या दिवस 26th त्या दिवस इवनिंगाक 26th जानेवारी आमी नेक्स्ट सेशनाक कंटिन्यू करुया की कर्णाक ते जावक आशिल्लें अस्त्र कशी मेळटा मुखारसून ते इंद्रा वटू तागेले एक जावचें आसा इंद्र आनी सूर्यदेवा तागेले एक ताका दर्शन जावचें आसा कसन जाता ते घटनेन तूं सूर्यदेवता कसन सांगता इंद्र कसन सांगता ताका हें पुरो भारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आसा ती आनी तांतूय कर्णाल चरित्र तागेले जिवनाचे व्हड विशय आमी ते पळयता सो ते नेक्स्ट सेशनाक हांगा आपयता. धन्यवाद 8 गंटे जालेले आसा कोणाक क्विकली कसं कॉमेंट करता करूं येता. धन्यवाद तुमगे पुरो कॉमेंट्सा खातीर. हरे प्रभु कृष्ण. जी, भारी लायकून सांगिल्लें तुम्ही भारी खुश झाले जाल्यार कर्नाल कॅरेक्टर बाय फोर्स ऑफ सर्कमस्टान्सेस ही वॉज मेड टू ऑल दीस थिंग्स करणे जाल्यार पंपान लास्ट सांगला कर्णे रसायन मलते भारत म्हणून भारत म्हणल्यार कर्नाल रसायन म्हणून पंपान सांगला तो तशी जेवता कर्णा रसायन जेव तशें केला ताणें त्या कर्णा सगळे चेंज सगळे पुरा जनान बाय फोर्स ऑफ सर्कमस्टान्सेस ही चेंज हिज माइंड जाल्यार जिमेची जावन ताका गेले आनी श्रीलंका ताका हे घेतलो जाल्यार अर्जून तशें जावन कसो करूं जाता. So he really great person to be जाल्यार कशी आमी विंगड जनाल गेल्यार कितले आमकां आतां मस्तान कश्ट येता आमी आमगे मना एक इश्ट जावन केलो पण आमगेले वायट काम करता जाता म्हळ्यार का ते आमगे लायफ पाजे जातना एका पंता वय 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 माधवी काय बारी त्या म्हणल्यार म्हणटात पळय तें एक सुलभ डिसिजन न्ही आसता हें एक डिफिकल्ट डिसिजन अशी जाल्यार अल्टिमेटली म्हणटात पळय लायफ वाय चॉयस आमगेल वेरीची आमी कोणाक ब्लेम करूं जायना करेक्ट. बाय फोर्स ऑफ सर्कमस्टान्सेस एक समटायम्स वी जाल्यार फोर्स ऑफ सर्कमस्टान्सेसांतूय देव केन्नाय इतलो फोर्स करना की आमी डिसिजन आमगेल्या हातांत दुखून भायर पडटा वय प्रेशर आसता वय आतां फॉर एक्झाम्पल आनीक एक एक्झाम्पल घेवका जाल्यार आतां एक एक्स्ट्रीम एक्झाम्पल घेवया फॉर एक्झाम्पल खंयचे एक टेररिस्ट आसा म्हण लेखयात एक सांज चार्डाक ताणें सेव केलें टेररिस्टान रायट सो तो सांज चार्डाक भारी कृतज्ञ आसतलो वय जाल्यार मुखारसून ताका कळटा की केन्ना तो खंयच्या परिवारांत आसत तांणी टेररिस्ट तांणी खंय वचून बॉम्ब घालता ती तेन्ना कितलें तांकां हेल्प करूं आसचें पुरो ते चार्डा वयर डिसिजन आसा की होड जातरी की वय तुमी म्हाका पळयलां वय जाल्यार ह्या पुरो तुमी बॉम्ब घालची कार्य वायट कार्यान तूं म्हाका भागेदार घेवचें जायना म्हाका तुमी क्षमापण करता आनी तातूंत तुकून भायर पड येता डिफिकल्ट वयता तुमी सांगल्या म्हणके फोर्स ऑफ सर्कमस्टान्सेस जाल्यार केन्नाय एक चॉयस आसता आनी ऑफकोर्स कर्णाल एक प्रारब्ध आसा वय कसले की तो तो एक राक्षस जावन आशिल्लो आनी ते आमी लास्ट सेशनाक डिस्कस केलां की कशी तो
सहस्त्र कवच म्हणून राक्षस नरनारायण ऋषी वोट लढाई केलेली. सो ह्या एक प्रारब्ध असता गेलं. सो त्यावेळी प्रारब्धा बलान तू जाल्यार एक पॉइंट असं की ऍट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कितल्या फोर्स ऑफ सर्कमस्टान्सेस आता पांडव जनाल वयर वय मस्त फोर्सेस ऑफ सर्कमस्टान्सेस आशिल्ले जाल्यार तांणी गट्टी दवरून तांगेले कसं की एक रायट डिसिजन घेवपाक आशिल्लें ते घेतिल्लें. तातूंत देर इज नो डाऊट की कर्ण एक विशेष चरित्र कसले की तो सूर्यपुत्र कुंती पुत्रूची. सो तागेले इन द सेन्स की तो म्हणतात पळय आम्ही अशी सांगू नये की तो एक नोबडी ऑर तशें नाही. तुम्ही सांगल्या म्हणजे महाभारताचे विशेष चरित्र जाल्यार आम्ही देवान कसं की कोण दाखोवचें आसा तातूंत पळय येता की कसं की एक महत्वाकांक्षा असता कसं की एक वायट संघ असता तेन्ना जनाल एक लायक फ्युचर असून वय तांगेल फ्युचर वायट कशें जाता म्हणून ते आम्ही पळय येता. करेक्ट माताजी? जाल्यार कृष्णाले फेवर कोण आशिल्ले तशें ते कर्णाक कृष्णान तितले फेवर दिना तशें कर्णाक ना कर्णाक माताजी आम्ही मुखावेल सेशनात डिस्कस करूया. कृष्णान ऍक्च्युली ताका येऊन सांगिल्लें असं की तुका आमगेल सायडा यो तुका आम्ही राय करता ती म्हणून युधिष्ठिराक नाही म्हणून हाजे की ना मुखारसून कसं जावपा माताजी. करेक्ट. वयता वयता कन्न तिದ್ದವನ ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಾರದು म्हणे वय ताणे कृष्णाने येऊन कर्ण कृष्ण कृष्ण कृष्णाने नाही कृष्णाने नाही हा, कृष्णाने नाही कुंती नाही कुंती तर ताका लावच ना कुंती नाही सांगला की पुत्ता तू आमगे लोटू यो आपास तुझी मालगडो तुका आम्ही राय करता ती म्हणून साम्राज्याक तो कृष्णाने सांगला हावसूनय सांगला. मग तागेल खातीर ते ताण ते डिसिजन तागेल संघान दुर्योधनाल खातीर वॉट एव्हर खंयचे इल्ल्याकार असो ताण ते डिसिजन घेयनी. सो ताणे कोणाक ब्लेम करचे जायना हाजे खातीर. करेक्ट. वैजनाथ सेल्फिश नाही म्हणून कळतो ना प्रभूजी हा सेल्फिश नाही म्हणून सेल्फिश स्वार्था खातीर पण वय वय येत आशिल्ले ताण स्वार्थ करनी ताण ताण करेक्ट करेक्ट. कोण वय हेल्प वय नाही नाही तांतू कसं नाही ह्या ना की तागेल्यान तू चांग गुण आशिल्लें तांतू कसं नाही मिनिमायज करचें ना तागेल्यान तू चांग आशिल्ले गुण जाल्यार आमी पळय येता की तागेल्यान तू चांग गुण आशिल्लें त्या वायट गुणा निमित्त तो ओव्हर पावर जालो आनी कांय नाही. तागेर जाग्यार कोणा जाल्यार तशें जाता ताणें तशें करतना पाप ही वय वॉज एक्चुअली ना आम्ही आता मुखावेले इन्सिडेंट्स पळय माताजी की तुमगेले एक पॉइंट ऑफ व्यू असं वय करेक्ट जाल्यार महाभारतांत आमी पळय येता मस्त सकड आनी इन्सिडेंट्स पळय येता की कर्णाले मस्त टायम मारी एगेन एंड एगेन तागेले चॉयसीस आशिल्ले ताण विंगड डिसिजन घेवेत आशिल्ले ताण ते घेनी खंडित तागेले हें आशिल्लें सर्कमस्टान्सीस जाल्यार आमी पळय येता हें पुरा एक जन्माच न्ही हें मस्त जन्माच कनेक्टेड. तो सहस्त्र कवच जावन राक्षस जावन आशिल्लें हें पुरा कनेक्टेड वस्तू देवा लील म्हळ्यार खंयचे एक जिवनाच घटना पळोवन आमी ताचेर जजमेंट करू जायना. हं? वय जाल्यार तो हं? चांग मनीस पाप जायत म्हाका म्हाका दिसता तुमी हें पॉयंट सोडच ना ती सो आमी हांगाच कंक्लूड करूया जायत प्रभूजी तुम्ही सांगितले वय 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 नो नो प्रॉब्लेम ते अशी कसं ना ते कर्णाल ते चरित्र आमी महाभारत म्हणून दोन्ही विशयार आसता ती आनी मस्त सकट जनान तूं कसं पॉप्युलर लिटरेचरान तसंच पळय ते कर्णाक ग्लोरिफाय केल्ला वय आनी तागेले चांग गुण वय आशिल्लें देर इज नो डाऊट अबाउट इट. जाल्यार आमकां ते रायट पर्स्पेक्टिवान पळोवंक आमी म्हणटात पळय वन सायडेड व्यू पळोवचे न्हय की कर्नाल सायडा देखून ऑर दोन्ही सायड देखून आमी पळोवंक आनी हें रिपिटेडली महाभारतान पळयलेलें आसा की ताका चॉयस आशिल्ली तेन्ना ताका ते खंयचें कारण नासता रायट डिसिजन ताणें घेयन नातिले निमित्त हें पुरो तागेलो उपजान ना. दॅट इज ट्रू ओके आमी पळयत की मस्त जनाल ते अशी जाता की रायट डिसिजन घेयना नातिले निमित्त कसं की एक आमी कशी ताका जस्टिफाय करूं येता फोर्स ऑफ सर्कमस्टान्सीस तागेलो तूं समजायनी मस्त सकट पळयता जाल्यार दोन सायडान तूं एक आसता कसं म्हणतात पळय व्यू तागेलें कसं की एक महत्वाकांक्षा आशिल्लें ते दुर्योधनान ते कोण दाखयलें. सो कसं नाही पुणी म्हणटात पळय ते एक लेखार पळय ते सेल्फिश अशी ते म्हूण सांगता आतां तें दान दिवचें प्रतिज्ञ कसले घेतिले दुर्योधनाले ताका हेल्प करच्या खातीरच की हांव दानी जाता म्हणून. सो अशें मस्त सगळ्यान तूं पळय तागेलें मूल कारण तें विंगड एक दुर्योधना खातीर ते प्रेमान ताण केलेलें म्हणून सो थंय तो चुकलो म्हूण पळयता. दानशूर कर्ण म्हणटा एक नाव दवरला म्हणटा ना तितलो फेमस जाला दानशूर कर्ण वय मात ते दानशूर कर्ण ताण ते प्रतिज्ञ कसले घेतिली दुर्योधनाक खुशी करचे खातीर. ते ताका बी तेण केलें ब्लंडर वय करेक्ट. सो आमी पळय येता की कशी एक छान मनुष्य वय वायट संघान पळयले निमित्त तागेले फ्युचर वायट जाता म्हणून हें एक मेन टेक अवे आमी दवर येता कर्णाक मिनिमायज करता म्हणून ना. इज दॅट ओके श्यामला माताजी? येस 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 ओके ओके धन्यवाद. महाभारत
आणि स्टडी केला तिथली केला वय तागेली कसं आहे की महाभारत महाभारत कसं नाही इन द एंड म्हणतात पळय ग्रे दवरता एक मनशा भितरी वाईट गुण असतं चांग गुण असतं म्हणून ते दाखयतं महाभारत कसं नाही एक ब्लॅक अँड व्हाईट नाही म्हणून आमकां दाखयता की चांग जन वाईट करतात ती वाईट जन चांग करतात ती आम्ही दोन्ही पळयात महाभारतात आमकां ते लाईफ पासून मात्र हेल्प जाता वय करेक्ट 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 वायटाच्या वय अंगायला तेंच्यान आमकां लाभ म्हण पळयत नाही ना आम्ही वय वय काय करेक्ट करून तू शिकयत करेक्ट आणि आम्ही लायफांत मागीर आमकां हें दिसता की अर्जुन युधिष्ठीर तसो श्रेष्ठ भक्तान तांणी लायफांत कशी डिसिजन घेवन तांणी कसं एक चांग पथार चमकली ताजेन आमी स्फूर्ती घेवया तांगेल जिवनांत त्यांची सुमार ಎರಡು ವರ್ಷ भारी प्लस पॉइंट मस्त करेक्ट 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 सुमार ताजी वाजले ताजे खातीर ते महाभारत काव्य अशी म्हणटात न्हू महाभारतांत कसं नासतं विंगड खंय वचुका म्हूण ना महाभारता भितरी पुरा मेळटा म्हूण पळोवचें भारी खुश झाले प्रभूजी तुम्ही या टॉपिक हरे कृष्ण माताजी भारी संतोष हरे झाले कृष्ण म्हाका हरे ते कृष्ण सणपण आशिल्लें ते हे आतां पुरा हुडकस म्हाका 78 वर्स जाल्यार पुरा विशय म्हाका फॉरगेटफूल जाल्यार पुरा हे पुरा उठ जाता म्हाका सो थँक यू व्हेरी मच जय माताजी थँक यू मस्त जनाल मनांत तशिल्ल्या पॉयंटय तुमी निमगेल अशें बरोवंक जाल्यार मस्त जनाल मनांत तूं अशें आसता की करनाल खातीर हें म्हणून आनी डिस्कशन आसता सो तुमगेले पॉयंट आनी नेक्स्ट 2-3 सेशनांत ह्या पॉयंट्सांत पुरो आनी चलपाक आमकां डिस्कशन करची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली हरे भारी कृष्ण खुश जालें म्हाका चवकी जय नाशिल्ली जाय नाशिल्लें हरे कृष्ण सो जय व्हेरी माताजी that I got the opportunity to hear and talk to you also. हरे Thank you very much. कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद आनी कोणाक कसं कॉमेंट करता आसलेली धन्यवाद पुरा जना कोण कॉमेंट केल्लें आसा वेणी माधव प्रभू धन्यवाद पुरा जनाक धन्यवाद म्हणटा हें सेशन एंड करचे खातीर सवाय जेवचे येता आसा मे बी वी कॅन क्लोज द सेशन कोणाक कसं कॉमेंट नासलेली हरे कृष्ण सो नेक्स्ट संडे आमी कर्नाल विशयी हें टॉपीक आनी इंटरेस्टिंग जाता वतलें आनी ते सटल रिजन्स म्हणटात पळय ते आमी एनालिसीस करून पळोवया की कशी दोन सायड आसता खंयच्या विशयांत आमी एक सायड दानशूर कर्ड पळयलेलें आसा की इंद्रान ताका कसं की निमगेल तें काण दिलें तो दानवीर आसा म्हूण जाल्यार ताची मातशी एक कसं रिजन आसा ते आमी हें पुराय हाची डिपली एनालिसीस करुया नेक्स्ट 2-3 सेशनांत सो सेशन हांगार वयता हरे कृष्णा धन्यवाद तुम्ही संडे टाइम करून काण हें पुरो आमी भाग घेता की देवाल्या प्रार्थना करुया की आमकां बरें जावन चांग रुपारी जीवन करता भाग्य दिवता 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन एंड करूया हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमो हरे कृष्ण हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण नेक्स्ट संडे मिले नेक्स्ट संडे व्रजगोपी माता जी विश्व आणि क्लास घ्यायचा हरे कृष्ण धन्यवाद